आवळेन रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता क्रुसा अमर पोटलून दलाय सोम्या संजालाय देवा संजालाय देवा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भगवंत हप्त्यांत आमी आसाव आनी ह्या भगवंत हप्त्यांत आमी भगवंतपणी जिवंक आमकां आपोवन आसा आनी प्रत्येक रितीन ह्या आयच्या परिस्थितींत संवसारार जायतो लोक कश्टून आसा आनी ह्या सर लोकांचे कश्ट आमी ह्या जेजूच्या कश्टांत समर्पीत करून आमी हर एकलो त्या जेजूच्या कश्टान वांटेली जावन भगवंतपणाचे जिवीत जिवंक आमकां आपोवन आसतना म्हज्या भावनान भयणो हे मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रत्येक रितीन ह्या सर कश्टांच्या आमच्या संवसाराच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया जे सर कश्ट तो सर्वेस्पर देव हाळू करून तांकां बेगीनच ह्या कश्टांत हाडून भायर हाडून बरी भलायकी आनी संवसारांत सर्वांक ह्या कश्टांतले भायर येवंक तो देव आदार कृपा बेसांव आशिर्वाद दिवं म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी घालतेपणी मागया हे पवित्र बलिदानांत फोव बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया त्या सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी बुकसाणे मागून आमी संगता मागया हांव पातकी सर्व पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता मोनान चिंतून तोंडान जाणून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविताक फावूं आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया सर्व पदवे देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुर्सार मोडून तुज्या पुतान सैतानाचे बळ मोडले तुज्या गणित जानवायाचे आनी मोगाचे येवजणे पासून आमी तुका अधीन वाचता आनी ताच्या संगता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेत राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक आमी जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीप दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक
हेर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड व्हरतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां, हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सद्रे मुखार वचुया, म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासो देवा ही निंद हांव सोंसतां, तुजेच पासोत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीस, तुका किणतेल्यांचो केबडायो म्हजेर पडत आसात. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. केबडायेंनी शिनलां म्हजें काळीस, निवलां म्हजेर जिनियेचो संतोश. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवून दिता गाय, दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानांत घालो खोडो बोळ. हांव ताणेलो आनी म्हज्या पिवानांत घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखाणतलों, अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. हें पळयोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता, खोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदा क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तू एकलो समापत्यांची दया करताय, नमन तुका आमच्या राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, तुमचे सवे आसो. मातेव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितात? तांणी ताका रुपयाची 3 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन
ताका धन दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. पुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजूस शेवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीचे म्हूण तुजी खुशी. जेजून ताका सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशा सरसी वसा आनी ताका सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परबन करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वेतो सोमया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणे म्हज्या सांगता पळंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता ते करे. पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मंकूच नातुलो जाल्यार त्या मनशाक कितले बरें आसते. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच ते सांगताय. देवाचे उतर हे वाकणे दुका क्रिस्ता. भगिवंत हप्त्यांत आमी आसाव. ह्या भगिवंत हप्त्यांत आमी जेजूचे कश्ट, मरण, पुनर्जिवनपण हाचे विशीं आमी नियाळ करूनच आसा. आनी ह्या दिशेन आयच्या दिसा आमकां नियाळूंक एक विशय आसा. कितें म्हळ्यार जेजूक पराधीन केल्लो, जेजूक घात केल्ल्या विशीं आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक हाचें शुभ वर्तमान आमकां आपोवन दिता. भाव भयणीनो, फारिझेव, शास्त्री आनी प्रधान याजक जेजूक कैद करूंक, बंदीन घालूंक आनी ताका मारूंक ते सोदना करतले. कित्याक म्हळ्यार जेजू सर आनी सर लोकां मोगाळ जाल्लो. जेजूची शिकवण सर आनी सर लोक पसंद करतलो. जेजू जायती आसार्यां करतलो आनी अशें हे सगळे पळोवन लोक विस्मीत जाल्लो आनी ताच्या फाटल्यान हरिहारीन वेतालो. हे पळोवन फारिझेवांक आनी शास्त्र्यांक एका रितीचे भेन दिसलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशाक प्राय फकत 33 आनी आनी चड वर्सां ताणें ताचें काम ताणें केल्यार, हे सर शिकोवन ताणें दिल्यार सगळो इस्रायलाचो लोकूच ताच्या फाटल्यान वेता आसलो. आनी हाचे वरवीं तांकां त्या फारिझेवांक कांयच तांच्या जिवितांत मेळचें ना, आसचें ना म्हणलें भें तांच्या भितर रिगलें. आनी त्या देखून ह्या व्यक्तीक बेगीनच लागाड काडल्यार, ह्या व्यक्तीक बेगीनच जिवेश मारल्यार तांच्या जिवितांत समाधान आसतलें म्हूण चिंतून हे फारिझेव एक अवकाश ते सोदताले. आनी हाका पुराक जावन आयचो शुभ वर्तमानाचो व्यक्ती जुदास तांचे मुखार येवन विचारता, जर हांवें जेजूक पराधीन करून तुमच्या हातान दिल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तुमी म्हाका कितें दिशात? आनी आमी जाणाव तांणी 3 रुपयाची नाणी ताच्या मुखार दवरली आनी 30 रुपयाची नाणी ताच्या मुखार दवरली आनी जुदास जेजूक पराधीन करूंक एक अवकाश सोदून सासलो. भाव भयणीनो, पूण हो जुदास तरी कोण? जेजूचो वैरिगी? जेजूचो विरोधी? ना, जेजून विंचून काडलेलो, जेजून मागलेलो जायत्या शिसां पैकी ताका प्रत्येक रितीन विंचून काडून
तासो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक तासो आपोस्तल जावन जेजून विंसून काडलेलो व्यक्ती. जेजूची शिकवण ताणें लागशिल्ल्यान आयकल्या. जेजूची केल्ली आसार्या ताणें लागशिल्ल्यान पळयल्या. जेजू संगी तो जियेलो. जेजूचे वैयक्तीक जिवीत जाणा आसलो मनीस तो जुदास. आनी हाकाय जेजून एक अधिकार दिल्लो. संपुरो तांच्या दिसा दिसाचो खर्च सांबाळूंक जेजून ताका अधिकार दिल्लो. आनी त्या देखून जेजून खंयच्या रितीन ताका एक अन्याय केल्ले आमकां दिसूंक येना. ताच्या किसड खंयचेय शिस दुसरे आपोस्तल त्या जुदासा वयर दुबाव तांकां येवंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना जेजून म्हळें तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो म्हणटा आसतना खंयच्या शिसान अशें सांगूंक ना. जुदासगी म्हूण ताणें विचारूंक ना. पगार हांव गी सुम्या म्हळ्यार आपणाचेच अंतस्करण ह्या अंतस्करणाची जडती तांणी केली. त्या देखून मोगाच्या भावनान भिन्न जुदासाक त्या शिसा मध्ये कांयच एक भेद भाव तांणी करूंक ना. खंयचोय अन्याय करूंक ना. तांचे मदें एकलो तो जावन आसलो. जेजूचो मोगाचो शिस तो जावन आसलो. पण जाल्यार ह्या जुदासान जेजूक घातान पराधीन करूंक ताणें चिंतलें. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आमी करूंक पुरो. आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आसूंक पुरो. जायते आत्मीक संगती आमच्या जिवितांत आमी करूंक पुरो. आमी चिंतूंक पुरो देवाक आमी लागशिल्ल्यान लागीं आसा. देवाचो अनुभव आमकां लागशिल्ल्यान जाला. वैयक्तीक अनुभव आमच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो म्हणल्यार चिंताप आमचें जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावनान भयणो, आमी एका पातका वरवीं आमी देवातान पयस वचूंक आमी सकतल्या. आनी जुदासाक खंयचे पाताक जेजू तावन पयस केले. असलो निर्धार करूंक ताच्या जिवितांत कशें मोड आयलें. वय शुभ वर्तमान म्हणटा ताका आशा आसली. ताका आशा आसली. कसली आशा. ताका पयशांची आशा आसली. दुडवाची आशा आसली. आनी भगेन पावल तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अशें बरयता, पयशांची आशा मनशाच्या जिवीत नाश करता म्हण. पयशांची आशा मनशाचे जिवीत नाश करता. आनी हीच आशा जुदासाक आयली. आनी ह्या पयशाच्या आशा वरवीं ताणें जेजूकच क्रिस्ताकच विकूंक तो मुखार सरलो. आनी दुसऱ्या जाग्यार शुभ वर्तमान अशें बरयलां, ताका दुडवाचो अधिकार ताचें तें आसलें तरी त्या दुडवातावन तो जायते ताच्याच खर्चाक तो ते पयशे तो उपयोग केलो म्हण. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणो, ह्या व्यक्तीक पयशांची आशा चड आनी चड जावन तो एक ते पाताक ताच्या काळजांत ताच्या जिवितांत रिगले. आनी ते पाताक ताका सुम्यातावन पयस करूंक सकले. भाव भयणो, आमच्या जिवितांत हांवें सांगले भशेन जायते बरेपण आमी करूंक पुरो. पूण एक पाताक जे कितें आमी चड आनी चड आमी आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करता ते पाताक आमकां आमच्या सुम्यातान पयस करूंक शकता. पळयात, जुदास जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें सक्कड सोडलें. ताच्या आवय बापायक घरच्यांक जे कितें ताचें तें आसा तें सगळें ताणें सोडून जेजूचो पाटलाव तो करूंक आयलो. आनी खंडीत जावन खऱ्या रितीन तो पाटलाव करतलो जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार ताका ताचे थंय खंयचोय दुबाव कोणाकय नातलो. पूण मोगाच्या भावनान भयणो, सक्कड ताणें सोडलें, सक्कड ताणें सांडलें. पूण ही पयशांची आशा, दुडवाची आशा मात्र ताणें ताच्या जिवितांत सोडूंक ना, सांडूंक ना. ते ताणें ताच्या जिवितांत पयस करूंक ना. आनी तें जावंक पावलें ताच्या जिवितांत एक व्हड एक पातक. आनी ताच्या सुम्यातावन पयस करूंक ते पातक कारण जालें. अशेंच मोगाच्या भावनान भयणो, जांभरो आमच्या जिवितांत खंयचेय एक पाताक जे कितें आमी सोडूंक आमच्या जिवितांत आमी तयार नाव, तेच पाताक आमकां सुम्यातावन पयस करूंक शकतले. तर ह्या भगवंत आपत्यांत आमी आमचेच जिवीत आमी आमचें अंतस्करण आमी पळोवया. खंयच्या पाताक
खंयची आशा म्हज्या जिवितांत सोंब्यातान म्हाका पयस करूंक शकता म्हळ्यार आमी चिंतून पळोवया आनी ताचेतान पयस वचूंक सोम्याचो आदार सोम्याची कृपा आमी मागया आनी ताचे वरवीं आमी त्या पातकातान पयस वचून सोम्याक आमी चिडकून रावूंक ताच्या लागशिलान फाटलाव करूंक आमी प्रयत्न करया. हें जावन दी आमचे मागणे ह्या मेसेच्या बलिदानांत. सोम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या उज्या वायना सवें que tu somia calis moche khalte bole te dukar kadari kache sarke tuje mohan tuja tu te सोम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या उज्या वायना सवें. मोबिनीनो मुछानी तुमचे हे बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मंत तसले जामून मागात. हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेके पवित्र विचाराद्वार सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कष्ट मनाचो गुड संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मनाचो फळ आमचे भक्तिमन जिणेंत दिसान दीस वाडसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्परा दैव उबारदाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका धन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे दोन पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्भाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गणितां सोडवण्याची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देदूतांचो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतर तुका वाखणतात सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपाराचो सर्वेस्पर तो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुजे पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो ताका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तो 9व्या वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी सस्नीक कराराची ही रगत
पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Babartaso gut pergetuya Sumyanचे तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परखडता तुझ्या येण्याक सौम्यांचे आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका धीर वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके पृथ्वीचेर विस्तारलेले जो पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिनी बापा पीठ पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गां बरोब तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे प्रज्वलीत तुमकां म्हण पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशा अंकवार मरी देवाची मागीर सांगाती भगिनी जुजे तुजो पती भगिनी धोमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेली प्रार्थना आता आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शरत रेखत्यान आमकां जीवदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूं सुखी एकवटान सांबाळ तुजी येतनाच वर सरयता हे ससनाच्या ससनाक. आमेन. पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्त तुजी खूण आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचेर जळती आनी ख्यास्त तरेन जावं म्हणजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिवं. मोबिनो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ह्या सुमेच्या पवित्र जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
कौतुमीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Shisaw kona sheta aprak sin karkoni kuri saplo kandar kevun to patlian mojayevni Sat portlundata kursatai hau patieni dorta piden shirin kastam duka kursat portlundata. प्रार्थोया. सर्वेस्परा जेजूच्या कष्टा मनाचो गूढ संभ्रमण आमी तुका भेटयता ती देणी दायन मानून घे. ह्या गुटान आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंतीन दिसान दीस वाडसो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. Amen. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय तुका सर्वोन्नारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सर्वोन्नारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या tu zauna saimul mogani swatantrace prokas halsar manshance satha vatsuterace jai duka सर्वन्नारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सर्वन्नारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. Mogar putra său, au
उपकार मुरे आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत गोसाचे कुरवेन या लोक आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले पापाचे पताचे आनी पवित्रतेचे नावे आमेन.